हेब्रेवांक पत्र पुरोण शेवटाच्यो बुदी चॅप्टर 13 एकामेकाची भाव भयण कशी मोगान जियेयात. पोरक्यांक तुमगेर बिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नकलो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन तांचो परामर्श केलो. कैदी जाल्ल्या बरोबर तुमी कैदी जाल्ले परी बुणकुणींत आसलोल्यांचो उगडास करात आनी पिडापीड सोंसतात तांचोय उगडास करात, कित्याक तांचे भाशेन तुमी आजून संवसारांत आसात. सगळ्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची बाज खोत नासतना सांबाळची, कित्याक पोजड्यांची आनी पर्दवाऱ्यांची देव नीत कोत्तलो. तुमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच धादोशी जायात, कित्याक खूद देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तर आमी काळजीदारपणान म्हणुया, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तर कसली भिरांत? मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? विस्वाशीपण कशें दाखोवचें? तुमकां देवाचें उतर परगट केलां त्या तुमच्या वडिलांचो उगडास करात. ते कशे जियेले आनी अंतरले तें लक्षांत धरून तांच्या भावार्थाची देख घेयात. जेजू क्रिस्त कदींच केन्नाच बदलना, काल आयज आनी सदांकाल तोच. वेगवेगळे आठवेच शिकवणेन तुमकां नीत रस्त्या वेली कड सरूंक दिवं नाकात. जेवणा खाणाचे नेम धरून न्हय, पूण देवाचे दयाळायेन तुमची काळजां घट केल्यार एकदम बरें. कित्याक म्हणल्यार जेवणा खाणाचे असले नेम पाळटाले तांकां ते कित्याकूच उपकारूंक नात. आमकां आमची खाशा वेदी आसा आनी आदल्या कराराच्या पवित्र स्थानांत देव सेवा कोत्तात तांकां आमचे वेदीचेर भेटयल्लें खावंक हक्क ना. आदल्या कराराचो परम याजनीक मोनजातींचें रगत पातकांच्या भोगसण्या खातीर गाभाऱ्यांत व्हरता, पूण त्या मोनजातींच्यो कुडी शारा भायर व्हरून लासतात. ह्या खातीर जेजू आपुणूय आपल्या खाशा रोगतान परजेक पवित्र करूंक शाराच्या दारवंट्या भायर कश्ट सोंसून मेलो. तर आमी ताचेशी शारा भायर वचुया आनी ताच्या मोन्नाचे लोजेंत वांटो घेवया, कित्याक ह्या संवसारांत तोखता तसलें शार आमकां ना. आमचें जावचें आसा त्या शाराचे वाटेर आमी आसांव. तर देवाक आमच्या ओंटांनी वाखाणून ताका जेजू वरवीं निरंतरी आमचो वाखाणणेचो योद भेटोवया. भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात, कित्याक असले योद देवाक मानवतात. तुमचे वडील भार घेवन तुमच्या जिवाची काळजी घेतात, कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचें उतर आयकात आनी तांकां खालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर खुशाल मोनान कोत्तले, नाजाल्यार ते आपलो वावर कोत्तले पूण आस्कार सुस्कार सोडून, आनी हें तुमकां फायद्याचें जावचें ना. आमचेय पासत मागीत रावात. आमच्या अंतस्करणांत कसलीच चूक ना म्हूण आमकां खात्री आसा आनी आमी कोत्तांव तितल्यांतूय सारकें तें करूंक आमची थीर खुशी. आनी जाता तितले बेगीन तुमचेशी हांव परत पावूंक खतखत्यान प्रार्थना करात, अशी म्हजी विनोती. संपादनी. निमाणें मागणें आनी शेवटाचो नमस्कार. आमच्या सोम्या जेजूक शेळ्यांच्या वत्त्या गुंवळ्याक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो,
कित्याक ताणें आपलें रगत विखरावन सासणाचो कोरार थापलो. होच शांतीचो देव सगळे तरेच्या बऱ्या कन्यांनी ताची खोशी पाळूंक तुमकां आयतीं दवरूं आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानतात तसलीं आमकां करूं. त्याच जेजू क्रिस्ताक महिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमकां घोटाय दिवंक बरयल्लीं ही म्हजीं उतरां बरे भाशेन घेयात म्हूण हांव मागतां. ह्याच खातीर हें पत्र हांवें लांब करूंक ना. आमच्या बाबा तिमोथाक बंदखणींतलो सोडलो म्हूण तुमकां खबर दितां. तो रोकडो पावत जाल्यार हांव तुमकां पळोवंक येतलों तेन्ना ताका म्हजे बरोबर हाडटलों. सगळ्या तुमच्या वडिलांक आनी समेस्त भक्तांक नमन कोत्तां. इटालियाच्या भक्तांचोय तुमकां नमस्कार. सदांच तुमी देवाची दयाळाय भोगूं. आमेन. देवाचें उतर हें.